पर्यटन खात्यान शेक दनयांक थाकाय दिल्या. शेक परवान्या खातीर पैसे भरपाची तारीख पर्यटन खात्यान वाडोवन दिल्या. आदी शेक परवान्याचे पैसे भरपा खातीर 17 नोव्हेंबरा मेरेन वेळ दिल्लो. आता तो वाडोवन 25 नोव्हेंबर केला. शेक दनयांक तात्पुरतो परवानो दिल्ल्यान तांकां शेक उबारपाक मेळटले अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. शिरगांवच्या सरकारी मळावी शाळेच्या इमारत प्रश्नावयल्यान पालक आक्रमक जाल्यात. शाळे खातीर जाता तितक्या बेगीन नवीन इमारत बांदची अशी मागणी पालकांनी केल्या. इमारत बांदपाक आडनदर जाली जाल्यार येता त्या लोकसभा वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालपाक फाटीं रावचे नात अशी शिटकावणी पालकांनी दिल्या. रस्त्या कुशीक कोयर उडयल्यार सर्वसामान्य लोकांक दंड फारीक करचो पडटा. पूण जेन्ना मडगांव पालिकाच शेतान कोयर उडयता तेन्ना विचारतले तरी कोणाक? मडगांव पालिकेक हे नेम लागनातशे दिसता. मडगांवचो कोयर आमच्या पंचायतीन कित्याक असो प्रश्न बाणावलेचो सरपंच झेवियर फर्नांडिसान उप्रासला. मडगांव पालिका बाणावले दुसरो सोंसोडो तयार करपाक सोदता काय कितें अशें झेवियर विचारता. दुसरे वटेन सोंसोड्यार कोयराच्यो राशी पडल्यात. कोयराची रास इतली व्हडली आसा की प्रक्रिया करूनय हो कोयर सोंपचो ना. तेन्ना कोयर उडयतलो तरी खंय असो प्रश्न मडगांव पालिकेक पडला. कोयराची प्रक्रिया करपा खातीर आतां मेरेन कोट्यांनी रुपया मोडले पूण निमाणे कडेन कांयच जालें ना. कोमुनदाद जमनीचेर बांदिल्ली घरां नियमीत करपाच्या सरकाराच्या निर्णयाचेर हरवळच्या कोमुनिदादीन घरां बांदिल्ल्या घर मालकांनी समर्थन केलां. सरकाराचो हो निर्णय गोंयकारांच्या हिताचो आसा अशें तांच्यांनी म्हणलां. दिवचले घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत हरवळच्या घर मालकांनी ह्या निर्णयाक लागून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां धन्यवादूय दिल्या. बुधवारा रातच्या वेळार मंगेशी वाठारांत टेम्पो आनी एक्टिवाचो अपघात जालो. ह्या अपघातांत एक्टिवा चलोवपी विराज दाबोळकाराक आगताक मरण आयलें. बुधवारा मंगेशी वाठारांत टेम्पो आनी एक्टिवा मदीं भिरांकूळ अपघात घडलो. टेम्पो चालकान एक्टिवा चलोवपी विराज दाबोळकाराचेर गाडयेक धपको दिल्ल्यान ताका आगताक मरण आयलें. गाडयेक धपको दिल्या उपरांत टेम्पो व्हरून लायटीच्या खांब्यार मोखली. म्हादोळ पुलिशेन घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो.
बेरेस्तारा बागा वाठारांतल्या विक्टर बार आनी रेस्टॉरंटा लागसार आशिल्ल्या टॅटू दुकानाक शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागलो. ही घडणूक सकाळच्या 7 वरांचेर घडली. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केले. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. ह्या घडणुकेंत सुमार 50,000चे लुकसाण जाले जाल्यार लाखभराची मालमत्ता वांटोवपाक उजो पालोवपी दळाक यश मेळ्ळें. भुईपाल सत्तरीच्यान पंढरपूर कार्तिकी वारयेक गेल्लो आनी उपरांत गायब जाल्लो वारकरी निमणो सांपडलो. पूण कोणे तरी ताची लुटमार केली आनी ताका बरोच शेपलावन काडलो. तो गायब जाल्ल्याची कागाळ ताच्या वांगड्यांनी पंढरपूर पुलिशेन केल्ली. पूण पुलिशेन ताचो सोद घेवंक नाशिल्ल्याचे ताचे वांगडी सांगतात. पुलीस स्टेशना कडल्यान अर्ध्या किलोमिटराच्या अंतराचेर हो मनीस सांपडिल्ल्यान ताच्या वांगड्यांनी पुलीस तपासाचेर प्रश्न उपरासला. बुधवारा म्हापशा नगरपालिकेची बसका बरीच तापली. नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळ आनी नगरसेवक शशांक नार्वेकारा मदीं बरोच वाद निर्माण जालो. पालिका मुख्य अधिकाऱ्याकडेन न्याय प्रविष्ट आसतना आनी फकत एनजीपीडीएच्या परवान्याच्या आदारान घराचे बेकायदेशीर बांदकाम म्हापशे पालिका मंडळा वतीन कायदेशीर करपाच्या मुख्य अधिकाऱ्याच्या प्रस्तावाक नगरसेवकांनी आक्षेप आनी विरोध केल्ल्यान निमाणें फुडें धुकलचो पडलो. बुधवारा कुडचड्या पुलीस स्टेशनाकडे एक भिरांकूळ अपघात घडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कार चालक सोऱ्याच्या गुळेंत आशिल्ल्यान ताणें भर वेगान गाडी हाडून 3 पार्क केल्ल्यो दुचाक्यो उडयल्यो. तसोच फुडें वचून एका मनशाक गाडी मोखली आनी एक बायलेक नेटान धपको दिलो. कुडचड्या पुलिसांनी कार चालकाक अटक केल्या. विठ्ठल नावाचो जयघोश करीत गोंयभरच्या वारकऱ्यांनी बेरेस्तारा विठ्ठलापुरा मेरेन पायी वारी काढली. कार्तिक एकादशी निमतान हे वारीचे आयोजन केल्ले. हे पायवारींत हजारां परस चड वारकरी वांटेकार जाल्ले. प्रती पंढरपूर म्हूण वळख आशिल्ल्या विठ्ठलापुरा मेरेन गेली. वाळवट न्हंय कांठाचेर आशिल्ल्या श्री विठ्ठल राकुमायेचे वारकऱ्यांनी दर्शनूय घेतले. कला आणि संस्कृती संचालनालया वतीन 2023-24 चे युवा सृजन पुरस्कार आणि कला गौरव पुरस्कार जाहीर झाल्यात.
निवेदिता उल्हास चंद्रोजी हाका ड्रामा फिल्डान, जाल्यार संजय वसंत कुर्तीरकर हाका फोक आर्टान, दशरथ नायक हाका म्युझिकान, अन्वेषा अरुण सिंगबाळ हाका लिटरेचर, जाल्यार अनंत कामत बांबोळकर हाका फायन आर्ट ड्रामान, वेलेन्सी डिसोजा हाका तियात्रान फावो जाला. गोंयांत 8 ते 13 जानेवारी ह्या काळात इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाचें आयोजन केलां, अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. ह्या महोत्सवांत 10,000 वयर प्रतिनिधी वांटो घेतले. जाल्यार संवसारीक पांवड्यावेले शिक्षण तज्ञ तशेंच खेळगडी ह्या महोत्सवांत वांटो घेतले. दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणाच्या हेतान गोंयांत पोरू सावन पर्पल फेस्टाचें आयोजन जाता. रामतळे हळदोण्या पालखी वेळार पणटेन तेला बदला चुकून पेट्रोल घालून ती पेटयतना उजो लागून जखमी जाल्ली दिक्षिता नायक हिका उपचारा मजगती आयज सकाळी मरण आयले. ही घडणूक फाटल्या 13 नोव्हेंबराक घडिल्ली. रामतळे पालखेक येवकार दिवपाक ती पणटी पेटयताली. पालखी घरा लागीं पावता ते पळोवन तिणें गडबडीन पणटेन तेला बदला पेट्रोल घालें आनी उजो लागलो. हातून तिच्या हातांतली पेट्रोलाची बाटली तिच्या आंगाचेर पडली आनी ती उजो लागून गंभीर जखमी जाल्ली. भोंवतणच्या लोकांनी उजो पालोवपाचो यत्न केलो. ती 70% आशिल्ली. रोखडीच तिका म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेली. उपरांत फुडल्या उपचारा खातीर बांबोळी जीएमसीन फाटल्या 10 दिसां सावन जगपा खातीर झुजतना बेरेस्तारा सकाळी तिका मरण आयलें. फाटल्या वर्सा प्रदर्शीत जाल्लो कांतारा चित्रपट बरोच हिट जालो. ह्या सिनेमान लोकभावना आनी श्रद्धेचेर भाश्य केल्ल्यान व्हडा प्रमाणात प्रेक्षक ह्या चित्रपटा कडेन वळे. सैम देव आनी मनीस हांचे मदले बंधन ह्या चित्रपटान चित्रायला. हाचो परिणाम म्हळ्यार फकत 16 कोटी रुपयांनी तयार जाल्ल्या ह्या सिनेमाक वट्ट 450 कोटी रुपया मेळ्ळे. आतां कांतारा 2 चे शूटिंग 27 नोव्हेंबर 2023 सावन सुरू जाता. कांतारा 2 हे प्रत्यक्षांत कांताराचे प्रिक्वेल म्हळ्यार कांतारा पयलीं कितें घडलें हाचो सोद ह्या चित्रपटा वरवीं घेतले. म्हळ्यार गुलिका देव आनी पंजूल देव हांची व्युत्पत्ती, भूतकाळांतली ही प्रथा कशी सुरू जाली तें आमकां पळोवंक मेळटलें. 27 नोव्हेंबराक मूर्त पुजा वांगडा फिल्म मेकिंगाची सुरवात करतले. इफ्फीच्या 4थ्या दिसा बॉलिवूडचो फामाद अभिनेता पंकज त्रिपाठी हांणी इन कन्वर्सेशन ह्या सत्रांत लोकां वांगडा संवाद साधलो. दिल्लीच्या नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामांतल्यान प्रशिक्षण घेवन ताणें बॉलिवूडांत आपलें वेगळें स्थान निर्माण केलां. ताचे अणभव आयकुपाक आनी मार्गदर्शन घेवपाक सिने कलाकार आनी फिल्म मोग्यांनी गर्दी केल्ली. काबरालाच्या जाग्यार म्हाका मंत्री पदा वेल्यान राजिनामो दी म्हूण सांगिल्लें जाल्यार हांवेनूय मंत्री पदाचो त्याग करपाचो.
भाजपाक आमी निश्ठावंत आनी भाजपाची संस्कृती आमकां शिकयता स्वता खातीर न्ही तर पक्ष बळकट करपा खातीर वावरप. देखून कट्टर भाजपा कार्यकर्तो पक्षा खातीर पांय उतार जावपाचो मंत्रीपदांतलो भाजपाचो दुसरो निश्ठावंत सुभाष फळदेसायान सांगलें. नव्या बोरये पुलाच्या विशयाचेर आमदार आलेक्स सिक्वेरा हांकां मंत्रीपद मेळ्ळ्या उपरांत भास बदलल्या. पयलीं आलेक्स सिक्वेरा लोटलेच्या लोकां वांगडा आशिल्लो, आतां खंय तरी ताची भास बदलता. नव्या बोरये पुला संदर्भात जेन्ना लोटलेचे लोक आमदार आलेक्स सिक्वेराक मेळपाक घरा गेल्ले तेन्ना ताणें लोकांच्या वांगडा आसा अशें उतर दिल्लें आनी घरा वचची ना अशें सांगिल्लें. मात मंत्री जाल्या उपरांत बेरेस्तारा आलेक्स तळाव्यान घेवन भौशीक बांदकाम खात्याच्या अभियंत्याक मेळ्ळो. आलेक्स आतां कमीत कमी घरा मोडपाचेर उलोवपाक लागला. तुळशीचें लग्न म्हळ्यार व्हडली दिवाळी. तुळशीच्या लग्नाच्या तयारेक म्हळ्यार व्हडले दिवाळे खातीर लागपी सामानांनी गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतलो बाजार सध्या फुल्ला. तशेंच पारंपारीक पद्दतीन तुळस रंगोवपाक गोंयकार मग्न आसात. तुळशी लग्नाच्या तयारेक म्हळ्यार व्हडले दिवाळे खातीर लागपी सामानांनी गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतलो बाजार सध्या फुल्ला. तुळशी लग्नाच्या खातीर लागपी ऊस आवाळो आनी चिचो लग्नाक वांटपाक चिरमुल्यो आनी वेगवेगळे सामान घेवपाक बाजारांनी लोकांची रांगो लागल्या. पारंपारीक पद्दतीन कांय गोंयकार तुळस रंगोवपाक लेगीत मग्न जाल्यात. वेगवेगळ्या तरेच्या डिझायनाच्यो ह्यो तुळशी व्हडल्या दिवाळीच्या निमतान रंगल्या उपरांत त्यो वर्सभर प्रत्येकाच्या घरच्या आंगणाचें आकर्शण थारता. खोर्जुवा हळदोणा बायत रोजी नोरोनो ह्या जाणटे बायलेची कुशिल्ल्या अवस्थेन कूड सापडली. फाटल्या कांय दिसां सावन ती घरांतल्यान बेपत्ता आशिल्ली. उजो पालुपी दळान कूड भायर काडली. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा. गोंयांत सध्या आत्महत्या आनी मरणाच्या घडणुकांनी बरीच वाड जावपाक लागल्या. बेरेस्तारा हळदोणच्या खोर्जुव्या वाठारांतले बायत रोजी नोरोना हे जाणटे बायलीची कुशिल्ल्या अवस्थेन कूड सापडली. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार येवन कूड भायर काडली. रोजी नोरोना फाटल्या कांय दिसांच्यान घरांतल्यान गायब आशिल्ली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. पेडणेच्या काँग्रेस फुडाऱ्यांक आयुष हॉस्पिटलांत प्रवेश करतना सुरक्षा रक्षकान गेटी भायर आडयले. आयुष हॉस्पिटलाच्या नोकर भरती विशीं काँग्रेस फुडारी हॉस्पिटलाच्या डिनाक जाप विचारपाचे आशिल्ले. मात तांकां सुरक्षा रक्षकांनी दारारूच आडयल्ल्यान ताणें सरकार आनी आमदाराचो निशेध केलो. कांय दिसां पयलीं आयुष हॉस्पिटलांत नोकर भरती खातीर 3000 अर्ज मागयल्ले. अर्ज भरतना प्रोसेसिंग फी म्हूण दर एका उमेदवारा कडल्यान 885 रुपया घेतिल्ले. सगळो परिश्रय जाल्या उपरांत मात आजून मेरेन त्या नोकर भरते विशीं लिस्ट मारूंक ना वा अर्ज भरिल्ल्याचे पयशे परत करूंक ना हाची जाप विचारूंक पेडणेचो काँग्रेसीचो फुडारी बेरेस्तारा आयुष हॉस्पिटलाच्या डिनाची भेट घेवपाक गेल्ले. मात ह्या फुडाऱ्यांक सुरक्षा रक्षकांनी दारारूच आडोवन तांकां भितर प्रवेश करपाक दिवंक ना. देखून काँग्रेसीन सरकाराचो आनी थळाव्या आमदाराचो निशेध केलो. पर कॅपिटा इन्कम म्हळ्यारूच डडोई येणावळीचे बाबतींत गोंय राज्य देशांत पयल्या पावंड्यार आयला.
सगळ्यात गरीब राज्य म्हूण मिझोराम राज्याची वळख आसा, मात हॅपीनेस इंडेक्साचे बाबतींत मिझोराम राज्य सगळ्यांत वयर आसा अशें उलोवप राज्यपाल PS श्रीधरन हाणें केलें. गोंयच्या हॅपीनेस इंडेक्सा बाबतींत वगीर राविल्ले बरे अशें राज्यपाल उलयलो. पोरण्या गोंयांत सोमारा 4 डिसेंबराक जावपी सेंट फ्रांसीस झेवियर फेस्ता दीस चर्चीन भितर वचपाक वळखपत्र जाय पडटले. तशेंच पोती हँडबॅग बी भितर व्हरपाक मेळचे ना अशें गोंय पुलिसांनी कळीत केलां. सुरक्षे खातीर हो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा. उगवेचो ज्येष्ठ साहित्यीक अवधूत कुडतरकार हे सध्या हालाकीचे परिस्थितीन जीण जगत आशिल्ल्याचे गोमंतक टीव्हीन प्रसारीत केल्ल्या वृत्ताची गंभीर दखल सरकारान घेतली. साहित्यीक अवधूत कुडतरकर हांकां सरकारा कडल्यान फावो ती मजत उपलब्ध करून दितली अशी घोशणा कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन केली. राज्य पावंड्यावयली बोटींग सर्त येता त्या आयतारा 26 तारखेर विठ्ठलापुराच्या वाळवट न्हंयत रंगतली अशी माहिती मयेचो आमदार प्रेमीन शेट हांणी दिल्या. त्रिपुरारी पौर्णिमे निमतान पर्यटन कला आनी संस्कृती माहिती आनी प्रसिद्धी ह्या खात्यांच्या जोड पालवान श्री विठ्ठल देवस्थान आनी दिपावली उत्सव समिती वतीन ही सर्त आयोजीत करतात. तुळशी लग्नाच्या फाटभुंयेर पणजेचो बाजार तुळशी लग्नाक लागपी सामानान गच्च भरला. दर वर्सा प्रमाण अंदूय बी लोक तुळशी लग्नाचें सामान घेवपाक येतात. फाटल्या साबार वर्साच्या तुळेंत अंदू वर्सा प्रतिसाद उणो आशिल्ल्याचें विक्रेत्यांचें म्हणणें.